Advocate Shankar Fadte, Porvorim Block Congress President. Along with me is Umesh Narvekar, Secretary of Porvorim Block Congress, Wilbur Tikro, General Secretary Porvorim Block Congress, Vice President Salet Miranda, and our active members of the Porvorim Block Congress Committee. Today we have come to submit a memorandum to the police because Porvorim constituency and this Porvorim area has been a very peaceful thing in the past, and now it is coming in news for the wrong reasons. आज एका फाटल्यान एक क्रिमिनल इन्सिडंट चालूच आसा पर्वरीन. पयलो जो इन्सिडंट जालो which triggered all these incidents is Advocate Albuquerque assault case in Salvador Dumont. आणि तुमकां खबर आसा सगळें कितें घडलां तें मिडिया समोर घडलां. कशी ती एडवोकेट असॉल्ट केस दाबली गेली पळय ती आनी कसो अन्याय जालो पळय तो. ह्या इन्सिडंटा नंतर जे गुंड प्रवृत्तीचे लोक आसा पळय तांकां मोकाट ते सुटले. त्याच्या फाटोफाट बेतीन श्याम फातर्पेकर असॉल्ट केस जाली आनी इतली वायट ती असॉल्ट केस आसली, सामकी सिरियस आसली. 40 मिनटां त्या भुरग्याक असॉल्ट केल्लो इन ब्रॉड डे लायट, अँड दीस वॉज व्हेरी सिरियस, बट नथींग हॅपन. त्या असॉल्ट केसीन कितेंच जालें ना. अशे इन्सिडंट रिपीट जाल्या कारणान आज भुरग्यांक दिसपा लागला की वायट मार्गान वचत जाल्यार कांयच जायना म्हणून मस्ती केल्यार उपकारता. आनी हेच कारण ठरलां एका फाटोफाट एक इन्सिडंट जायत आसा पर्वरीन. थंयसर आयनॉक्स थिएटराचेर एक परत अटेम्प्ट टू मर्डर जाली. त्यानंतर ते आरोपी इमिजिएटली पुलीस नॅप करूं शकले ना. क्रिमिनल एक्टिविटीज वीच आर ऑफ सिरियस नेचर, ज्या चॉपर्स, नायफ्स अशे तरेचे हथियार वापरून आनी परत एकदा व्हेहिकल उजो घालून ही जी घटना घडलेली आसा पळय तेजी आमी कडक निंदा करता. आज आमी मेमोरेंडम दिला पुलीस स्टेशनार. ते फक्त इतले दर्शोवपाक पुलिसांक सांगलां आमी कशा प्रकारे तुमी आज ही नियंत्रणा भायर गेलेली जी स्थिती आसा ती नियंत्रणा खाली कशी हाडप. आनी आमी तांकां सांगलां की तुमी सर्वेलन्स जी पुलिसाची आसा आनी पुलीस बीट सिस्टम जे आसा ती एक्टिवेट करा, बऱ्या प्रमाणे त्याचो वापर करा आनी तांकां स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन्स दिवन तांकां ऑफेन्स जे घडटा ते बूक करा आनी रिपोर्ट करपाक तुमी प्रेरणा दिया. कित्याक पुलीस जे आसा, बीटवाले जे आसा, जे पुलीस सर्वेलन्स टिम्स जे आसा पण ती कांयच एक्शन घेना. प्रथम दर्शनी तुमकां दिसता जावं कोणें रिपोर्ट केल्ले आसत किंवा नासत, तुमी इमिजिएटली कोग्नायजेबल ऑफेन्स दिसल्या बगर तुमी रजिस्टर करपाचो. आज पर्वरी पुलीस स्टेशनार अशें घडून येयल्लें आसा की कोण कंप्लेन करता आनी पुलीस क्रायम रजिस्टर करिना, दुसरी टीम येता ती कंप्लेन करता, पुलीस एडवायज करता तुमी कॉम्प्रोमायज करा. असली घटना घडटा म्हणून क्रायम वाडत चल्लेले आसा. कॉम्प्रोमायज ह्या पुलीस स्टेशनाचेर जावपा उपकारना. तुमचे कडेन जर एविडन्स आसा तुमी क्रायम थंयच्या थंय रजिस्टर करपाचो, चार्जशीट करपाचें. तांकां जे पेंडींग क्रायम्स आसा ते चार्जशीट जालेले ना हे आमी PIक सांगलेलें आसा. तुम्ही प्रत्येक जो क्रायम जाल्लो आसा ते इमिजिएटली इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करून चार्जशीटां फायल करा.